नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष हांच्या सत्कार सोहळ्याक व्यासपीठाचेर आसात. भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ कानवडे, आमचे मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ, आमचे ह्या अध्यक्ष समितीचे अध्यक्ष माजी सभापती बाब राजेश पाटणेकर, तशेंच कुंदन फळारी, वल्लभ भाऊ, विश्वास आनी म्हज्या समोर आशिल्ले सगळे दिवचल तालुक्यांतल्या सगळ्या भावां आनी भयणांनो, राहुलजी तुमकां येवकार. गोंयांत आमी पळयता की कोणीय जर भायलो आयलो जाल्यार रोखडोच आमचो मिक्स जाता आनी राहुलजी तर आमचो नार्वे गांवांतलो आमचो दिवचलकार, म्हणूनय आमकां आनिकूय तेज्या विशयी प्रेम आनी तितून करून म्हाका दिसता दिवचलकारांनी एक 15 ते 20 दीस नवीन प्रभारी म्हणून ह्या मतदारसंघात येवप आणि मरगळलेल्या बिचोली मतदारसंघात तांच्यांनी काम करता आसतना प्रत्येकाक टच करप, प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत पावप आणि ताका जागो करून कामाक लावप. आमकां दिसतालें आमी जिखतले. हांव खरें सांगता, शेवट पर्यंत राहुलजीकूय कॉन्फिडन्स आसलो की आमी जिखतलेच म्हणून. गणित खंय चुकलें हें तेन्ना कळोंक ना, म्हळ्यार आतां कळ्ळें. तेन्ना कळ्ळें ना, पण रिजल्ट जाल्या उपरांत रोखडेंच कळ्ळें. कॅल्क्युलेशन पळयलें तेन्ना खंय कोण आसलो आनी खंय कोण नासलो तें म्हाका कळ्ळें. अध्यक्षाकूय सांगलां हांवें. तितून हांव वचना, कारण आयचो कार्यक्रम हो आमचे एडवोकेट राहुल नार्वेकर हांच्या सत्कार सोहळ्याचो, त्या खातीर ती गजाल आयज उलयना. एक भारतीय जनता पार्टीचो सामान्य कार्यकर्तो, जाका देश प्रथम, द्वितीय पार्टी आनी तृतीय आपूण हे जेन्ना सातत्यात दिसता तेन्ना जें काम सांगता तें काम करप. म्हणजे हांवें मुद्दामून सांगता, 2014च्या निवडणुकेक हांव अमेठी गांवांत, म्हणजे ज्या राहुल गांधी स्मृतीजींनी हे फावटी उडयलो, फाटले फावटी उडयता उडयता वाचलेलो, म्हणजे अक्षरशः 30-35 हजाराचेर येवन उरलेलो. तेन्ना अमेठी ह्या मतदारसंघात कंप्लिटली 22 दीस हांव काम करीत आशिल्लो. द सेम धर्तीचेर देवेंद्रजी आमच्या इलेक्शन प्रभारी जाले आनी महाराष्ट्रांतल्या कितल्याशाच आमदाराक सांगलें तूं हांगा वचपाक जाय, तूं थंय वचपाक जाय. तांच्यांनी म्हाका दिसता खूब विचार करून राहुलजी हांगा धाडले आनी निश्चितच म्हणजे बिचोलकारांच्यान तेंचें गणीत जुळें आनी खूब तुमच्या पैकी प्रत्येकाक म्हणजे जाका आपलोसो दिसलो, प्रत्येक पंचायतींत, प्रत्येक वाड्यात, प्रत्येक बुथार तांच्यांनी एक आपलेपण क्रिएट केलें. आनी तेच म्हणजे तुमी सगळे जाण आयज ह्या तांच्या सत्काराच्या सोहळ्याच्या निमित्तान हांगासर सगळे एकत्र आयले. आमी पळयता मनीस जरी कितलोय व्हडलो जालो आसत जाल्यार आपल्या मूळ गांवाक विसरना. तांच्यांनी उलयता उलयता आसतना म्हणजे हांव तेंच्या भाशणांतल्यान पळयतालो, कदाचित तेंची 3 जनरेशनां पयलीं ते नार्वे गांवांतल्यान सावंतवाड म्हणजे सिंधुदुर्गांत आनी सिंधुदुर्गांतल्यान मुंबय, पोर्तुगीजाच्या काळांत ते कदाचित शिफ्ट जाले आसतले. बट त्या उपरांत सुद्दां आपल्या मूळ कुळ देवीशी आसतले आनी मूळ गांवाशी आसतले. आपलो संबंध तितक्याच बऱ्या पद्दतीन तांच्यांनी टिकोवन दवरलो. फक्त टिकोवनूच दवरूंक ना, तांच्यांनी सांगलें आनी उलयता उलयता आसतना तांणी व्यक्तय केलें, आपल्याक जर उर्बा खंयच्यान मेळटा, आपल्याक जर प्रेरणा खंयच्यान मेळटा आनी आपल्याक जर प्रोत्साहन खंयच्यान मेळटा आसत जाल्यार आपल्या कुळ देवीच्यान मेळटा, मूळ गांवांतल्यान मेळटा. हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी ताकाच लागून कितलेशेच फावटी ते आपल्या गांवांत येतात, देवीचो आशिर्वाद घेतात, लोकांक मेळटात, हांगासर रावतात आनी परत एकदा नव्या उर्बेक कामाक लागता. हे अध्यक्ष जावन थोडेच दीस जाल्या, म्हणजे महाराष्ट्रांतल्या खंयच्या वेगवेगळ्या शहरांनी ते कदाचित वचोकूय नासतले, पूण म्हाका तेचें खूब बरें दिसलें की तेंच्यांनी सगळ्यात पयलीं दिवचलींतल्या नार्वे गांवांतल्या आपल्या देवीचो आशिर्वाद घेवपाचो ठरयलो. हें खूब मोठें आसा. आनी तितून करून बिचोलकारांचें सौभाग्य योगायोगान राजेश बाब पाटणेकर हांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन तांकां सांगलें की दिवचलेन आमी ल्हानसो तुमचो सत्कार करपाचो थारायला. आनी ते तेंच्यांनी लगेच हय म्हटलें. म्हाका खबर आसा सभापती जाल्या उपरांत आनी ह्या परिस्थितींत आत्तां जी महाराष्ट्रांत परिस्थिती आसा त्या परिस्थितींत एक दीस सुद्दां भायर रावप हें तेंच्या नुसार खूब कठीण काम आसा. त्या परिस्थितींत सुद्दां तेंच्यांनी आयज गोंयांत येवप हें खरोखरूच हांव ताची तोखणाय करता, तांच्या खूब खूब अभिनंदन करता. कारण ह्या परिस्थितींतल्यान तकलेर तेंच्या कितलो पेज आसतलो म्हाका खबर आहा, कारण आमच्या राजेशाचो कितलो पेज आसलो तो हांव जाणा आशिल्लो.
सभापती असताना माझेर तितको पेज नाशिल्लो, पण आमच्या राजू तो डेलीच पेजात आसतालो. डेली रातचो म्हाका फोन करतालो आयज कितें करपाचें काय म्हणून. एक वेगळ्या पद्धतीचे वातावरण त्या परिस्थितींतल्यान, कारण सभापती सारकिल्या उच्च पदाचेर श्री राहुल नार्वेकर हांची निवड जाल्या आणि ते बी महाराष्ट्र विधानसभा ही खूप व्हड विधानसभा आसा. मी आपल्याला सुयश चिंतितो की ह्या पदावरनं आपल्याला खूप मोठं कार्य हे पूर्ण महाराष्ट्रातच नाही तर पूर्ण देशामध्ये आपलं नाव होईल. CPA कॉन्फरन्स असेल किंवा पूर्ण देशात आणि विदेशात ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला म्हणजे आपलं बाय प्रोफेशन आपण ॲडव्होकेट आहात आणि निश्चितरित्या या पदाला आपण योग्य न्याय ते देईलच आणि सद्य परिस्थितीमध्ये तर चांगल्या प्रकारे आपण न्याय देऊ शकाल. त्यामुळं फक्त आपल्या देशात नाही तर आपल्या म्हणजे आपला जो कंट्रोल आपल्या भाषेवरती आहे म्हणजे इंग्लिश, मराठी, हिंदी या फ्लुएंट लँग्वेजमधून निश्चितच म्हणजे परदेशात ज्यावेळी आपल्या CPA होतात काही थोड्याच स्पीकरना जी अपॉर्च्युनिटी मिळते त्यामध्ये बोलायची आणि त्यामध्येही आपण चांगले यशस्वी व्हाल आणि त्यासाठी आपल्याला मी सुयश चिंतितो. म्हाका खूप बरें दिसता की अवघ्या 45 वयाचेर महाराष्ट्राचो स्पीकर जावप आणि तितून करून अशा कठीण प्रसंगात म्हणजे थंयसल्या सरकाराक तारून दवरपा खातीर योग्य न्याय दिवपा खातीर, कारण एके वाटेंतल्यान तुल्यबळ देते दुसरे वाटेंतल्यान आसा आणि कितल्याशाच जाणांचेर अपात्रतेची टांगती तलवार हेवटेच परत कोर्टात वेगवेगळ्यो केसीस चालू आसतना म्हणजे तांचे प्रोफेशन हे योग्य न्याय दिवपा खातीर महाराष्ट्रा खातीर न्याय दिवपा खातीर तांकां देव चांगली शक्ती दितलो इतकेंच सांगता. आमकां खबर आसा की हे उच्च पद वेगवेगळ्या म्हणजे सुमित्रा महाजन आसतली जी लोकसभेची स्पीकर आसा जी सदोदीक आपल्या कामा खातीर जाणली गेली वता. नजमा हेतुपल्ला ही सगळी जाण म्हणजे अशी कितलेशेच उच्च नेते असतात जरी ते सभापती असतात म्हणजे आम्ही म्हणटा की लोकसभेचे सभापती असतात किंवा विधानसभेचे सभापती असतात आपल्या केल्ल्या कामात सातत्यात वळखले वता. म्हणजे अध्यक्षान उलयता आसतना सांगले किंवा राज्यातलो मुख्यमंत्री कोण आणि राज्यातलो सभापती कोण जेन्ना देशाचें राजकारण पळयता जाल्यार ही दोन पदां म्हणजे ही सातत्यात वळखली वता. कारण मंत्रीपदां खूब आसा पण ती पदाचेर ताची निवड जावप ही योग्य निवड आसा. म्हाका दिसता देवेंद्रजी आणि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय आणि राज्य हांच्यांनी योग्य निवड योग्य मनशाची केल्या. त्या खातीर हांव परत एकदा तांचे खूप खूप अभिनंदन म्हणटा. आणि ह्या कार्यक्रमाक दिवचल मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी स्वताहून तुम्ही हांगासर आयले तांकां शुभेच्छा दिली. निश्चितरित्या तुम्ही तुमचो प्रेम व्यक्त करपा खातीर हांगासर आयल्या. तेंच्यांनी तो तुमच्या कडेन आशिल्लो तुमचो तांच्यांनी तें म्हटलें की हो एक हो सुवाळो हो प्रेमाचो सुवाळो आसा. ज्या निमित्तान सत्कार सुवाळो म्हणण्या पेक्षा तुमची सगळ्यांची आपुलकी दाखोवपा खातीर तुम्ही सगळे जाण हांगासर आयल्या. बट त्यांच्या संघटन कौशल्याची तारीफ देवेंद्रजी सातत्यात करताले आणि तेच संघटन कौशल्याच्या बळाचेर आमी जिखतले हाची आमकां आशा आसली. पण निश्चितरित्या आता जरी जिखलेले आसात पण निश्चित त्यांच्या संघटनेंतल्यान शिकलेलें काम तुम्ही सातत्यातल्यान डिचोली मतदारसंघात करीत रावतले हाची अपेक्षा करता. आणि आता जरी हाडले आसात जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाच्या वेळार दिवचलीत कमळ फुलतले इतकेंच सांगता. आणि परत एकदा भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश आणि समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव तांकां खूप खूप शुभेच्छा दिता. असोच गोंयकारांचेर तांचो प्रेम आणि गोंयकारांचो तेंचेर प्रेम हो सातत्यात उरतलो. आमचे मैत्रीचे संबंध हे कायमचे आपल्या बरोबर कायमचे असेल एवढंच सांगतो आणि आपल्याला शुभेच्छा देऊन मी 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय गोवा. धन्यवाद डॉक्टर.